नमस्कार सगळ्यांक गोंयकारांक कशें आहा तुमी. तर आयचे व्हिडिओन आमी करया मटन सूप. तर भाजी पालो पळोवन घ्या कित्याक कितें आहा तें एकदम हेल्थी ऑप्शन. तेल घालपाना, बटर घालपाना आमी. आता ओली कोथमीर हे भाशेन कातरून एका बॉलान दवरया. 4 मिडियम सायज टोमॅटो हे भाशेन कट करून घेवप. एक कानो हे भाशेन कातरून घेवप. तुमकां जाय तशें कातरून घेवपा जाता कारण आमी बॉयल करतले हे सगळे. ह्या बॉलान मिरसांग्यो जी आहा न्ही, मिरसांग्यो तुमकां जाय तितले तुमी घाला. सगळे मिक्स करून घेवया. आले आणि लसूण 6 ते 8 लसूण आसा आणि 1 इंच आले हे भाशेन धाडून घेवया आमी. 1 कील मटनाचे हाडां, मटन बोन डायरेक्ट घालपाय तोपान. आणि हे कांदे, टमाटर, हिरवी मिरसांग आणि कोथमीर. 1 टीस्पून मिरसांगी पिठो, 15 ते 20 मिरयो, हाफ टीस्पून जिरे, 1 टीस्पून हळदी पिठो आणि हे 2 मटन शेंक, लॅम्ब शेंक कितें घेतले आता. आणि हे आले लसूण कुटलेले डायरेक्ट घालया तोपान. आणि उदक भरपूर घालया. सारखे बुडपा जाय मटन आणि सगळे भाजीपालो बुडपा जाय सारखे, कारण शिजपा जाय न्ही ते भाशेन. 3 ते 4 तिकी पान, 1 चक्रफूल, 8 ते 10 लवंग, 1 इंच तिकी. मिक्स करून घेवया बरें आणि झाकण लावून आता एक पाटी उकडपा लागली की गॅस करप बारीक आणि 1.5 ते 2 वर एकदम बारीक गॅस करून शिजवप झाकण लावून. मीठ घालया. मटन आमचे शिजलेले आसा आता. आणि 15 मिनटां एका रेस्ट करपाक दवरया, सायडीन काडून दवरया. जातले कितें सगळे सकयल देंवतले आनी वयल्यान अशी फॅट काडून घेवप आमी. हे भय हे सगळे तेल जे वयर येयला न्ही ते सगळे काडून घेवया. आणि मटन सेपरेट काडून घेवया, मटन शेंक म्हणटा हेका. आणि हे सगळे आता गाळून घेवया. आता हाडां आणि भाजी सेपरेट काडून घेवया. कित्याक म्हणजे आमी वाटून घेतले हे सगळे वस्तू, ताका लागून. जर तुमचे कडेन असले गन ब्लेंडर जर ना न्ही, जर तुम्ही मिक्सरान करपा जाता तुमच्यान. मातशें थंड जाले उपरांत हे सगळे हांव भितर घालता. हे सगळे मसाले जे आहा ते एक्स्ट्रा भाजी पालो आणि आता मिक्स करून घेता. हे गन ब्लेंडर एकदम फायदेशीर आहा. हे पळया सारखे ब्लेंड जाल्ले आसा, सारखे वाटून जाल्ले आसा. आता आमचे सूप जाले तयार. प्लेटिंग करून घेवया आणि एन्जॉय करया.